एक गजाल येता सर की सभापती म्हणून जातकीर आणि एक म्हाका दिसता की जनरली इलेक्शन जशें लागीं पावपाक लागता तेन्ना मागीर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बी येवपाक लागतात. बरोबर. तुमचे बाबतीत अशी परिस्थिती जाल्या की तुम्ही सभापती जाले आनी रोखडीच डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन येवपाक लागली आणि ती बारीक बारीक न्ही व्हडली मोठी मोठी येवपाक लागली. आज केस कोर्टां आसा, तुम्ही पयर एफिडेवीट फायल केला आणि एक खूप स्ट्रॉंग भूमिका घेतल्या की कोर्ट आपल्याक सांगपाक शकना की इतल्याच काळा भितर हाजो निकाल लाय म्हणून. म्हाका ताजेर सांगात की लोकांच्या मनां एक आसता की सभापती पद हें न्यूट्रल आसपाक जाय आनी असले गजालींचेर सभापतीन इन अ टायम बाउंड मॅनर निकाल दिवपाक जाय. आज तुम्ही कोर्टा मुखार भूमिका घेतल्या की तूं आपल्याक सांगपाक शकना म्हण, हें कित्या खातीर? नाही, एक गजाल कशें आसा की म्हजे समोर आज 4 पिटिशन आयिल्ले आसा. म्हणजे ह्या 4 पिटिशनां नुकतीच म्हणजे आत्तां जाल्लें आसा. म्हाका एक हियरिंग जाल्लें आसा आणि त्यामुळे हाचेर म्हाकाय वेळ जाय. हे सगळें म्हणजे ह्या सगळ्या विशया संदर्भात तो अभ्यास म्हाकाय करपाक जाय आणि त्यामुळे तुम्ही म्हणलें तशें मोठी पिटिशन हे आयिल्लें आसा. म्हणजे 8 भारदस्त आसा. पण त्यामुळे ह्या भारत इतले वजनदार आसत जर जायत न्ही, ताका अभ्यासय करपाक म्हाका थोडोसो वेळ जाय आणि त्यामुळे अशा तरेचे म्हणजे वेळ बाबा कितलो लागतलो म्हणजे आत्तां हांव सांगूंक शकना. पण सर तुमकां दिसना की अशी गजाली टायम बाउंड मॅनरा भितर जावपाक जाय? कारण एक आरोप कन्सिस्टंटली येता म्हणजे जो तुम्ही विरोधा आसतना सभापतीचेर करताले, आज जे विरोधा आसा तेही सभापतीचेर करतात की सभापती ही उशापणां घेवन बसता म्हणून ही डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन. तुमकां दिसना आयचे घडये की टायम बाउंड मॅनरा भितर हाजेर निकाल लागप गरजेचें? नाही, तो विशय आसा आणि त्यामुळेच हांवें जबाबदारी घेना फुडें स्पीडअप करून जे आसा न्ही, आज सुद्दां फुडल्या 6 मार्चाक आसा न्ही पिटिशन दवरलें आसा. म्हळ्यार गॅप आमी दवरनासतना की ताबडतोब आसून ताजे हियरिंग ज्यो कांय गजाली आसा न्ही त्यो समजून घेवपाचे दृश्टीकोनान आसा न्ही, खूब लांब दवरनासतना की त्यो ताबडतोब जावचे अशें म्हाजी भुमिका आसा. तुमकां दिसता की हें अशें लोंबकळत उरपा जायना? यू ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्पोज एज सून एज पॉसिबल. तुम्ही फक्त म्हणटात कितें की आपल्याक 3 म्हयन्या भितर कर, 4 म्हयन्या भितर कर अशें बंधन घालनाकात. पण तुमकांय दिसता की हें जात तितले बेगीन जावपाक जाय? बरोबर, स्वाभाविकपणे लोकांक जे दिसता ते म्हाकाय दिसता. तुमची अशी भूमिका ना की नेक्स्ट इलेक्शन बीन अशें लोंबकळत व्हरया बी म्हणून? कारण हाजे पयलीं आमचे अनुभव तशे आसा सभापतींचे. फाटीचो अनुभव जरी आसता, म्हजोय प्रयत्न आसा हे सगळ्या म्हणणें आयकून घेवन तातले मेरिट्स लक्षांत घेवन आसा न्ही तें डिस्पोज जावचें अशें म्हाजें स्वताचें म्हणणें आसा. तुमकांय ते प्रलंबीत दवरिल्लें नाका?